ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट आमचे कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह यांनी 56 कोऑपरेटिव्हाचेर स्किमी फॉर्म्युलेट केल्यो आसा. आय कॉंग्रेच्युलेट अँड कोऑपरेटिव्ह फिल्डार तेंगे कोऑपरेटिव्ह फिल्डार आमी अनेक वर्सां काम करता. सो मेनी स्किमी काडल्या. बट ऑर्गॅनिका भितर कांय सोसायटी लायक गोवा बागायतदार आदर्श सोसायटीज तांचे कडेन ऑर्गॅनिक काजू प्रोजेक्ट आसा आनी दे आर ऑल मेंबर्स आर ऑन ट्रेसनेट. ट्रेसनेट म्हणल्यार आपेडा जे एक्सपोर्ट करता तांचे कडेन ते रजिस्ट्रेशन करता इज ऑथेंटीक. सो एनी मेंबर who is on the member of TrustNet, he can be viewed at any part of the country, any part. So that can be a solid proof that they are Kanchikaran here better than Krishi card TrustNet also. So ह्या संबंधित सुद्धा गोंयांत लगभग 5,000 इतले TrustNetचेर आसता ऑर्गेनीक कॅश्यू आसात. ह्या लोकांक सुद्धा सपोर्ट प्रायस मेळचो दिवूं सुद्धा आमची मुखारची मागणी आसा. जेणे करून आज क्रॉप कमी आसा तर थोडो तांकां सपोर्ट मेळपाक शकता. आम्ही हालींच आमची बैठक झाली. जशें आमी 20 वर्सांच्या प्रोग्रामात सादारण मोर दॅन 600 वाड्याचेर आमी अवेरनेसाच्यो बैठका घेतल्यो अँड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस. प्रत्येकाक फुटा कडच्यान खूब अपेक्षा आसात. तातूंत सुद्दां आमचे एसीचे एक भाव नो ऑल होप इज ऑन उटा. वी आर स्ट्रॉंगली तुमचे बरोबर आसात. बाकीचे खूब जाण सांगतात उटा एक अशी निरपेक्ष भावनेन एक एनजीओ आसा जी स्वताचो स्वार्थ नासतना सबंद गोंया खातीर काम करता. आनी म्हणून आमचे जे वाडे आसात जे ट्रायबल जे टावन अबाउट 700 आमचे पॉकेट आसा ताका आमी वाडो म्हणटात. ते वाड्याचे सुद्दां येणाऱ्या काळात आज ह्या दिसा आमचे सबंद गांवांनी उदया काणकोणाचे आसात शिगम्याचे दीस आसात. अत्यंत एक सेलिब्रेशनाचो आमच्या कम्युनिटीक आनी गोंयच्या हितून लोकांचो सुद्दां शिगमो मोठो उत्सव आसा. सरकारी शिगमो जाता तातूंतल्यान कल्चर आसा ते राखून दवरता. आनी म्हणून शिगम्या नंतर सुद्दां परत एकदां जनजागृती सरकारच्यो स्किमी नवी योजना आनी आमचे जे डिमांड जे आसा ते फॉलो करपाक शकता. येणाऱ्या काळात आमचो भरगच्च कार्यक्रम आसतले. लोकांचे अवेरनेसाचे आमी मोहीम हातांत घेवपाची आसा. ताच्या प्रेसाचे हेच विशय आसले लोकांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचें. सगळ्यांनी निश्चित जागृत रावचें आनी जे कांय आमचे जे सगळे समाज संघटीत रावचो ताचे खातीर सुद्दां उठा ही संघटना स्थापन केल्ली. त्या आपल्या ध्येया प्रमाणे ही संघटना काम करता आनी आमकां सांगपाक उमेद दिसता ह्या संघटने मार्फत जे आमी अनेक प्रयत्न केल्ले आसात. अवघे सोडले बरेचशे तेजे फळां आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले प्रमोशन आसतलें स्कूल एडमिशन आसतलें प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन आसतलें जावं म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन पंचायती रिजर्वेशन ह्या सुद्दां बऱ्याचश्यो ह्या उठाच्या संघर्शांतल्यान आज ह्या गोंयच्या एसटी भावांक मेळपाक लागले आसात जे उर्वरीत आसात हे मेळोवपा खातीर आमी सगळ्यांनीच युनायटेड रावन एकट्यान काम फुडें व्हरया. आनी हो एक फाटीं उरलो समाज जो अनेक कारणांतल्यान फाटीं उरलो ताका फुडें हाडपा खातीर सुद्दां आमी सगळ्यांनीच सगळ्या कडच्यान अपेक्षा आसा की योगदान मेळटलें. दॅट मे बी म्हाका दिसता पार्लमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं इफ आय एम नॉट रॉंग 2024 जेन्ना आमी दिल्लींतल्यान सिस्टमॅटीक गेले होम मिनिस्टर जे एशनल आसले ते तुमकां मेळटले म्हणून सांगले आनी त्या प्रमाणे ते इंट्रोड्यूस जाले. सो इट इज इन ऑगस्ट 2024. सो प्रश्न आता 2000 एक्चुअली नोव्हेंबर 24 ते पास जावपाचे टॅक्निकल पॉयंट जडजन जालें जालो. सो म्हणून आमी एक रिमायंड करपाक सोदतात हे आतां चालू आसा. दीस सेशन वील लास्ट टील एप्रील. ताजे एम्पल टायम आसा. अनेक बिलां पास जातली त्या बरोबर हे पेंडींग बील सुद्दां पास जातली. हाचे खातीर आमचे गांवची जागृती एन्करेज हे सर कितले जागा तुमकां आसता. सो आमी जागा मागपाचो प्रश्न दिना एज पर द पॉप्युलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो मेयर पॉप्युलेशन 40% आमचें कॅल्क्युलेशन एक 4 जावपाक शकता. सो गोंयचें आतां पॉप्युलेशन कन्सिडर केला सेन्ससा प्रमाणे 10.26. कितें 10.66 सेन्सस जर कन्सिडर केलो तर दॅट विल बी ओन्ली 4.6. खंयची आसतली दॅट इज as per population, highest population of the Goa will be considered. That is the job of the election commission. But the population एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसपा जाय ऑल ओवर.
40 कॉन्स्टिट्युन्सी हायेस्ट आसा मेरिट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हेजे प्रमाण ते डिसायड करतात. पॉप्युलेशन डिसायड करपाक इलेक्शन कमिशनाचो रायट. मेन फोकस कितें आहा तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्स तुमचे कितें मेन टार्गेट? फोकस आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे जे बील पार्लिमेंटात चालू आसा, पार्लिमेंट सेशन काल परत एकदा स्टार्ट जाला. दीस बील इज थर्ड टर्म इज बिफोर द पार्लिमेंट. पयलीं इंट्रोडक्शन जालें ऑगस्टाक, नोव्हेंबराक तेजें डिस्कशन जालें. 12 आवर हॉनरेबल मेंबर टू पार्ट इन द डिस्कशन आनी आतां दिस इज नाव एट पासिंग स्टेज जावचे हीच आमची मागणी आसा. हो आमचो मेन विशय आसा. पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत जावचें लागू करचें आनी इम्प्लिमेंट करचें.